विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड आमगेले मोगाचे वीक्षकांक नमस्कारू आणि प्रीतीचे स्वागत करता. आयचे विश्व कोंकणी केंद्राचे काणी प्रेरणाचे हे संदर्शन उपाख्यानांतू आमगेल संघात कोडियालचे एक प्रतिभान्वित काव्य कलाविदे वीणा श्रीनिवास भंडारीमाय असती. हन्नी कोंकण करावळी भागाचे देवालया वंटी वैरी कावी भित्ती चित्र प्रचार कोरनु नाव पविले एक कोडियालचे प्रतिभान्वित कलाविद जाऊन असते. वीणा श्रीनिवास भंडारीमाय आयचे काणी प्रेरणाचे संदर्शन कार्यक्रमाक मोगाचे स्वागत करता आणि नमस्कार करता. नमस्ते. अत हंगेल एक सान ಕಿರುಪರಿಚಯ ಪೊಳಯ वीणा श्रीनिवास भंडारीमाय हंगेल आनु ಯುಜೆ ಕಾಮತ್ ಎಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಸಿಲಿಂತಿ ಅಮ್ಮ ಸಕ್ಕು ಕಾಮತ್ ಅಂಕ 3 ಜನ ಬೊಬ್ಬೆಣೆ ಸಿಲಿಂತಿ ಮಾವು ದಿವಂಗತ ಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಕಂಪನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜಾನ ಸಿಲಿಂತಿ आणि माई राधा भंडारी हंगेले पतिदेव पी श्रीनिवास भंडारी आणि एकली मोगाची धुव तपस्या भंडारी आणि प्रसिद्ध कलाविद दिवंगत MR पावंजे तंगेले समर्थ मार्गदर्शनांतू काव्य कला तरबेती घेतले. हंगेले अज्जो दिवंगत वेंकटराय कामत मुंबईचे प्रतिष्ठित JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स शिक्षण प्राप्त कोरनु कलेंतू अपार सेवा केला. 16 शतमानांतू गोंच देवालय असिले जानपद कलेचे एक कावी भित्तिचित्र रूप वर्णचित्रांतू आसक्ती घेऊन ह्या कला पुनरुज्जीवन करत तज्जे वैभव पुनर्स्थापन कोरचे एक दिट्ट प्रयत्न केलेले ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ वीणा श्रीनिवास हंगेले. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕೋರ್ನು ह्या कला वड्डोन ಹೊರಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ हंगेल जावनस. रिसर्च स्टडी ऑन फोक मोटिव्स ऑफ कावी म्युरल आर्ट्स करावळी कर्नाटक ग्रामीण देवालयाचे चित्रकाव्य ह्या विषयाक 2014 नवदೆಹಲಿचे संस्कृत सचिवालयाद कोंदिवचे सीनियर फेलोशिपाकೈ प्राप्त जल्लेंती. हंक मेळलेले प्रशस्ती आणि गौरव मिळारी. 2025 बेंगळुराचे कर्नाटक ललितकला अकादमीचे वर्णश्री प्रशस्ती. 2011 GSB ಸೇವಾ ಸಂಘ GSP ಯುವಕ ವೃಂದ ಮಂಗಳೂರು ದೊಕೊನು ಯುವ ಸಾಧಕಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೈ ಭಾಜನ ಜಲ್ಲೆಂತಿ. 2023 ಬಂಗಾರ ನಿರುಪ್ಪೆ ಪದಕ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಅಮೃತ ಶೇರ್ ಗಿಲ್ ಕಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ತರ್ಪೇನ ಹಂಕ ಮೇಳ. 2016 ಅವಕಾಶ ತನಿದಿಲ್ಲೆಲೆ ವಕ್ಷಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಕ तंका एक प्रशस्ती के भाजन जल्लेंती. वीणा श्रीनिवास भंडारीमाय परतून तुमका हे काणी प्रेरणाचे हे संदर्शन कार्यक्रमाक स्वागत करता. नमस्कार. वीणा श्रीनिवास भंडारमाय आत तुमका हे कलेंतू कशी एक आसक्ती आयले तुमगेल कला जीवन कशी शूर जल्ले हक्क स्फूर्ती कुणी असत की? ನಿಗೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜೋ ದಿವಂಗತ್ ವೆಂಕಟರಾಯ್ ಕಾಮತ್ ತನ್ನಿ JJ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಶಿಕ್ಕುನು ಉಡುಪಂತೂ ಕಟ್ಪಾಡಿಂತೂ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ತನ್ನಿ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಜವನು ಶಿಲಿಂತೆ. ಬಟ್ ತಂಗೆಲ್ತೆ ಅಭಿರುಚಿ ತಂಗೆಲ್ ಚರಡು ಏನಿ ते मक्का इले जाल्यार म्हाका ते कसले एक विशेष म्हूण दिसनी कसले म्हळ्यार पुराय चेडू सणपणारी चित्र सोडवयता ती तशी हांव सोडवयतली कसले म्हाका तांत एक विशेषत्व म्हूण मिगेल गमना येनी जाल्यार मिगेले फ्रेंड्स आनी पुराय म्हणटली ती चंद सोडवयता म्हूण तेदान म्हाका एक 2-3 लायक प्रशस्ती आनी मेळ्ळा. मागीर मिगेले शिक्षण डेल्लींतू जाल्ले उडपांतू जाल्ले कॉलेज बेंगळुरांत केल्ले वार्डीक जाले जाल्यार मिगेल एक कसा म्हळ्यार फुडदकून एक कसले जिवनांत एक साधन कोरका नुत्त कालहरण करच्या नजा आमकां देवान कसली एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्यार ते आमी एक युटिलायज कोरका म्हूण जाल्यार कला जीवनांतू हांव मुखार येता म्हणजे ते मिगेले कसले ते मिगेल मनांतून आशिल्ले. वार्डीक जातर एक पाटी मिगेल मांव आनी मिगेले तुका कसं शिकू का म्हूण तांणी मिगेल तेदान मस्त हांव चित्रांनी केलेलें आशिल्लें ते तांणी पळयलां तूं चित्रकले शिकता म्हूण जाल्यार म्हाका आतां तुमी सांगिल्लें पळय दिवंगत MR पावंजे तागेल समो गुर्त आसा हांव ते तुका शिकवणें घालता म्हूण तेदान मिगेल अम्मानी एक उत्तर म्हणलेलें देव आमकां खंयची वाट दिता तांतो आमी विश्वास दवरून मुखार सरले म्हूण जाल्यार तांतू मस्त अभिवृद्धी आनी श्रेयस जाता म्हूण. तशी वार्डीक जाल्यार 1 म्हयने भितर म्हाका MR पावंजे सराल अंडर
कला शिक्षण तरबेतीक मिगेल मावन घाल्ले थंय दाखून मिगेल जर्नी ॲज एन आर्टिस्ट आय एम नॉट सिंग ॲज अ काविकले आर्टिस्ट ॲज एन आर्टिस्ट स्टार्ट जाल्ले सो तांगेल अंडर हांव चारकोल वर्क्स पेन्सिल शेडिंग लाईन वर्क्स ऑयल पेंटिंग वॉटर कलर हे तांगेल अंडर मस्त शिकली कसं सांगले तर चंद रितीर केल्ले जाल्यार एक मनात केदनाय एक भावना म्हळ्यार मिगेल कला जीवनाक एक उद्देश म्हूण मिळ्ळी कला जीवनांत आयली बट प्रत्येकाक एक उद्देश म्हूण जावका पळय ते उद्देश मिळ्ळी ते उद्देश म्हाका मेळ्ळेले काविकले ಮೂಲಕ ते मिगेले सगळे जीवनाचं इन्स्पिरेशन आता मी उल्लेख ती कावी कला म्हणून हे कावी कला म्हळ्यार कसं नाही हज प्राचीनत कसं जावन आसा ಗೋವಾಂತೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಜಲ್ಲೆಲೆ ಹೆ ಕಾವಿಕಲ 16वी ಶತಮಾನಾಂತೂ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಸಾರಸ್ವತ ದೇವಳಾಂತೂ घरांतू मठांतू वणतीर पळोवच्या मेळटले मस्त प्रचलित जावन आशिल्ले जाल्यार पोर्चुगल इन्वेशन जातरी हे सारस्वत समुदायांक कोणा पुरे धर्मांतर जावची इच्छी ना आशिल्ले तांणी तांगेले देवाल विग्रह घेवन कलाकार घेवन तांकां खंय खंय आश्रय मेळ्ळे हे तुमगेल कोस्टल बेल्ट करावळी प्रदेशांत कोण कोण तांकां आश्रय दिले थंय येवन थंय राबून देवस्थान बांदून हे कावी भित्ती चित्र करेल हे ताजेक हिस्ट्री तशें देखून आमकां गोवा दाखून इवन आयच्या दिसाक मंगळुरांत गोकर्ण मठा जाल्यार तुमकां कावी चित्र पळोवच्या मेळटा आनी के मुखार सोदून गेल्यार तुमकां कांय केरळांत आनी पुराय मेळू पुरो ते हांव थंय वच्चें न्ही बट आतां तुमी पळोवची जाल्यार राम मंदिर ಹೊನ್ನಾವರ ಕುಮಟಾಚಿ ಮಲ್ಶೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿರ್ಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಟೆಂಪಲ್ हांगा कुंदापुरा वेंकटरमण टेंपल अशी अनेक देवस्थान आसा प्राचीन दाखून केल्लेले केलो सुमार नाश जाली ती बट त्या टायमार केलेले आत्ते तुमकां ते काविकले पळोवच्या मेळटा हे ताजी हिस्ट्री मागीर कुळ्ळी कालांत कशी म्हळ्यार तुमकां सिंथेटीक पेंट त्यांनी पुराय कसले नाशिल्ले सो सांप्रदायिक जावन करची तांगेले एक कलाविधान विंगड आशिल्ले कसं म्हळ्यार समुद्रा बरीन तुमकां शिंपी मेळटा न्हू ते शिंपी ताजी चिक्कोलनी काणू टेंपर काणू जोळून एक लोणीशे तुमकां चुन्न मेळटा ते चुन्नाक तांणी प्राकृतिक म्हळ्यार नैसर्गिक जावन आमकां कसं बायंडींग मेटेरियल गॉड अनेक असल पुरे वस्तू घालून एक 2 वार तांणी कुस्च्या सोडतली ती ताजे नंतर हातान समची त्या ओनके म्हणून मेळटा पळय ती ताजेन तांणी सम कुटवून एक मिश्रण तयार करतली ती कंची वणतीर तांकां काविकले कोरका हे मिश्रण एक प्रकार जावन लेप करतली ती म्हळ्यार एक पाटी अड्डायन सुकतरी दिग्गायन असल सुमार लेपन करून कंप्लीट सुकतरी हेंची मिश्रणाक तांणी कावी मत्ती घालून अनेक लेपन करतली ती जाल्यार हे लेपन कशी म्हळ्यार कंप्लीट सुकूनच कंप्लीट वेट्ट आसच्यानज वल्ले आसच्यानज ते इन बिटवीन असताना एक शार्प इन्स्ट्रुमेंटान तांणी एच करताना वयली कावी माती वचून भितर तुम्ही कसले एक चुन्नाचे लेपन केला तांतुल्यान रेखे दिसतले कावी चित्र अशी करतली ती वणतीर क्रॅक आयल्यारी तुमकां नेंची बरीन एक स्मूथ फातोर मेळटा पळय ती ताजेन उजवून ते क्रॅक्स आनी काणून एक वार क्युरिंग करतली ती ते परमनेंट तशें देखून आयच्या दिसा वरून तुमकां कितली कडेन ओरिजिनल काविकले वर्क्स पळोवच्या मेळटा ಮತ್ತೆ ಕಾವಿಕಲ ಕುರ್ಕಜಲ ತುಮ್ಕೆ ಕಿತ್ಲೆ ಸಮಯ ಜೌಕ ಜತ್ತ ಏಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾವಿಕಲ ಆರ್ಟ್ ಕೊರಕ एक साल म्हळ्यारी काविकले कोरका जाल्यारी फर्स्ट आमकां एक लायक विशय मेळका ताजी रिसर्च जावका ते कंपोज कोरका ताजे नंतर कॅनवासात साईज म्हळ्यार व्हड जाल कुडले कष्ट सान जाल कुडले सुलभ न्ही तुमी तांतू कितले इंट्रिकेट वर्क्स करता ती ताजेर ಹೊಂದೂನು मिगेल साधारण एकाक वर्काक म्हाका 3 म्हयने जावका हांव दिसा 8 देखून 10 गंटो बसून कंटिन्युअस करता तितले ताळमेळ ताळसंगाच चंद एक वाक्यवकाचे अरे समय आमगे म्हळ्यार सगळे कावी चित्र एकवर्णीय चित्र ताजी सगळे चंद आसचे ते रेखेंतू आता तुम्ही एक वर्णचित्र करताना विंगड विंगड वर्ण यूज करतात कलर्स यूज करतात सो ताजी इफेक्ट मनार विंगड हे एकवर्णीय चित्र देखून ते चंद दिसका जाल्यार तुम्ही तांडिले प्रति एक रेख तितले चंद येवका सगळे काविकलेचे चंदाय ते रेखा लालित्यांत आसचे तुम्ही तवळी म्हणल्या सांप्रदायिक मादरींतू काविकला करता आसिलेंती म्हणून ह्या तुम्ही तुमगेल काविकलांते अनुकरण केलेलं असं की हांव
काविकले स्टार्ट करताना म्हाका गोत्ताशिल मट्टा सांप्रदायिक रीतीर काविकले आर्टिस्ट आणि प्रेस साधारण एक 70 years बॅक तांणी सरली ती कोणी शिकयतल ना ती हा. मागीर कसं म्हळ्यार आत्ता कालाक समजावन आम्ही प्रति एक चेंज जावन कोरका कितलो वरोचा जाता ते पळोवका तेद्दान हांव कॅनवसारी ॲक्रिलिक यूज करून करतली आणि वॉटर कलर घेवन पेपरार करतली ते 2 मिडियमार हांव काविकले केलेले बट फेलोशिप करताना मात्र एक हे एक ॲज अ पार्ट ऑफ माय स्टडी प्रोजेक्ट एक एक्सपेरिमेंटल बेसिसारी कसले जायना कोण पळोवया म्हणून आम्ही ते करताना एक 80% सक्सेस जाला ते तुम्ही कशी ते रेफरन्स बुक पळोवन आमकां पुरे रेफरन्स दिवंगत कृष्णानंद कामत मम्माल बुक कोंकणी काविकला म्हणून तांतू तांणी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिला आमकां कोण एक कावी आर्टिस्टाक कसले एक प्रोजेक्ट नो तांतू कसले एक अध्ययन कोरका म्हळ्यार फर्स्ट रेफरन्स येवचे तांगेल बुकाचे ते कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमी तांणी कोंकणी काविकले कामत मामान बरेल बुक पब्लिश केला तशीच कर्नाटक ललित कला अकादेमी तांणी काविकला म्हणून ते बुक हे 2 बुक आमकां रेफरन्स जिंगड खंय मेळना कसले आम्ही मिगेले सिनियर फेलोशिप प्रोजेक्ट करताना 2016 सुळ्यांतू श्रीमती जयम्मा ಚೆಟ್ಟಿಮಾಡ ಹಂಗೆಲೆ ತೋಟಂತು सांप्रदायिक जावन फुडी कशी वणती बांदितली ती लॅटराइट स्टोन आणि पुरे घेवन तशी आम्ही वणती बांदून समुद्रा बरी नाशिल ते शिंपी पुरे ಒಟ್ಟು कोरनु ताजेन चुन्नु कोरनु प्राकृतिक नैसर्गिक जावन मेळचे बाइंडिंग मटेरियल्स आणि घालनु आम्ही थंय एक काविकलेचे कार्यगार केलं म्हळ्यार इट वॉज एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस ते कोरू जात की ना म्हणून पळोवच खातीर बट एक साधारण एक 80% ते सक्सेस जाले आमकां आणि ते पळोवच्याक मस्त जन गांवची जन आर्टिस्ट उडपा दाखोवन मंगळुरा दाखोवन सुಳ್ಳಿಯचे पुरा जन आयली ती ताजी डॉक्युमेंटेशन जाला सांप्रदायिक जावन केलेलं म्हणत त्याचे हंत आम्ही स्क्रीनार पळयतसाठी पुरा वೀಕ್ಷಕಾಂಕೆ हजी एक माहिती कळतं तुम्ही सांगता वय आणि तुम्ही केलेले एक 2 इकंचे काविकला एक ताजे वर्ण नमगे वೀಕ್ಷಕಾಂಕ मिळतात वय जायत सुरवेक आंदाळ म्हणून एक चित्र केला हांव म्हाका ते ताजे विषय भारी इष्ट जाले कसा म्हळ्यार विष्णू चित्त म्हणून एकलो भट्ट आशिलो ताका चेडूं नाशिल्ली ती जाल्यार तो एक विष्णूलो मस्त आराधक व्हडलो भक्त तांके दाय देवाले म्हाका एक चेडूं जाय म्हणून मागचे एक दीस सकाळ उठून पळयतना ताका तुळशी काट्या लागी एक चलये चेडूं मेळटा ताणी तिका गोधा म्हणून नांव दवरचें ते चेल्लेक सान दखून कृष्ण म्हळ्यार भारी प्रीती कळ्ळें कसं जाल्यार मुखारसून हांव ताका वारडिकून घेवचें म्हणून तिगेल मनांत तिगेल बाप सून केद्दाय एक माळो कोरून देवा घालचेस चिके व्हड जाता जाता तिणे माळो करचे फुलां माळो करचे आनी तिगेला अन्नाला हाता दिवचे ताण होवन ते देवा घालचे एक दीस ताका त्या माळ्यांत एक केस मेळटा तेदान ताणें घरा येवन निंगोचे ते कशी ते आयले म्हूण तेदान तिने सांगचे सदळ तिने माळो कोरून सुरवे तिने तिक्क घालून घेवन तिगेल प्रतिबिंब उदका पळोवन मागीर तिने तागेल हाता दिवचे ताण वचून देवा घालचे तेदान ताणें तिका जोर करचे देवा घालची वस्त केन्नाय तशी करून नज म्हूण जाल्यार त्या दीस राती ताका देवूची तागेल स्वप्नां येता तिका जोर करून नज मुखारसून हांव तिका वारडिकून घेवन वता आनी मुखारी तूं तीन घाल्लेले माळ हाण म्हाका तूं केन्नाय अर्पण कोरका म्हूण तें एक हे एक काणयेची प्रतीती आयच्या दिसावरान ते चलतस तमिळनाडून तशें करून म्हाका ते एक सब्जेक्ट आसा पळय म्हाका भारी एक विशेष म्हणून दिसलें तशी ते एक आंडाळ नविलगरीन तू कृष्ण आनी आंडाळ केलेले तशीच अनेक एक तुम्ही काव्यकलेचे जी बरस ताजे विषयार सांगे एक सप्तमात्रिकास म्हणून केला अंधकासुराक मारच्याक देव 7 मात्रिकासांक सृष्टी करता सप्तमात्रिकेयरो म्हणून कशी सृष्टी जाता म्हळ्यार विष्णू तागेल शक्ती तागेल वाहन तागेल आयुध दिवन ती वैष्णवी जाता ईश्वराल शक्ती ईश्वराल आयुध ईश्वराल वाहन नंदी ती महेश्वरी जाता तशी ब्रह्मा विष्णू महेश्वर इंद्र मागीर यमा वराह मागीर कुमार हे 7 जन देव तांगेल शक्ती तांगेल आयुध आनी तांगेल वाहन दिवन आमकां वैष्णवी
महेश्वरी, ब्राह्मी, इंद्राणी, वाराही, मागीर चामुंडा, इंद्राणी अशी 7 मात्रिका सृष्टी जातात. तशी म्हाका तेणे एक विशेष म्हणून दिसले. सो अंधकासुरा मारची खातीर सृष्टी केलेले हे 7 मात्रिका सब्जेक्टा वयर हांव एक चित्र केलेलं आसा. आमकां आयकतना मस्त खुशी जाता. म्हळ्यार आमी चित्र पळयता ती जाल्यार हाजी म्हाका एक काणी आयकतना कंप्लीट आमकां एक चित्रण कळटा. तशी अनेक एक तुमी कावी कलेत ताजे एक कालचक्र म्हणून हांव केला. हे आमगेल सगळेची हिंदू कॅलेंडराक बेज दवरून हांव केलेले. सूर्याली मध्येंतू कुष्मांड देवी म्हणून असता. सगळे जगत अंधकार असता आणि तिगेले एक मंदहासा निमित्त सगळे जगतांत उजवाड जाता, ब्रह्मांड सृष्टी जाता म्हणून नवरात्रीचे 4 दीस कुष्मांड देवी माक आम्ही आराधन करच्या. ती सूर्याक खंयची दिक्कान वचका म्हणून डायरेक्शन दिता. तशी सूर्याक 9 रेस प्रभा. सूर्याले रथाक एक होड चक्र. ते होड चक्राक 5 सान चक्र. आम्ही ज्योतिषांनी पळयतना तुमगेले तिथी, वार, योग, कर्ण, नक्षत्र पळयता ते 5 चक्र ताका रिप्रेझेंट करता. ते होड चक्र पळयल्यार ते 2 पोर्शन हांव डिवाइड केला. उत्तरायण आणि दक्षिणायन. तशीची मध्येंतू 3 सर्कल्स असना ते ओव्हरलॅप जाता. कसं म्हळ्यार आमगेले पास्ट, प्रेझेंट, फ्युचर. आमगेल पास्टांत आमी कसं कर्म केला ते प्रेझेंटाचे फ्युचराक पास ऑन जाता म्हणून इट्स ओन्ली अ सिंबॉलिक रिप्रेझेंटेशन. ताजी नंतर ते चक्र हांव 6 ऋतू दाखोवचे खातीर डिवाइड केला. आमगेल 6 ऋतू आयले तांतू मागीर 12 मास म्हळ्यार अमास दाखोवन अमास 1 मास. ताजी नंतर तुमकां तांतू 60 ट्रायंगल्स पळोवच्या मेळटा. म्हळ्यार ते 60 संवत्सर रिप्रेझेंट करता. सूर्याले रथाक 7 घोडे. ते 7 घोडे 7 वेदिक मीटर्स मग ते प्रत्येक घोड्याक नाव आसा. ताकची सारथी अरुणा म्हणून. ताक एक वरदान कसं म्हळ्यार सूर्योदय जावचे पशी फुडें अरुणोदय आमकां पळोवच्या मेळचे. म्हळ्यार फस्ट सूर्यान वयर येतना आमकां आकाश तांबडे दिसता ते ऍक्च्युली अरुणोदय. अरुणोदय जाता तरी सूर्योदय. मागीर तागेल मागशी असचे उषा आणि प्रत्युषा. सो सुरवेचे दिसाचे किरण आणि सांजेचे लास्ट किरण तांणी दिवचे. तांगेल मागशी रेवंत आणि प्रभात लाईट एनर्जी आणि हीट एनर्जी दिता ती. तशीची ते रथारी ऋषी आसा, गंधर्वा, अप्सरा, मागीर एक नागू, यक्ष, मागीर मागशी एक जायंट ताका हांव कालू म्हणचे. सो हे 12 महिन्याक हांनी चेंज जाता असता ती. सो हे एक सिंबॉलिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ आमगेले हिंदू कॅलेंडर. हे आमगेले एक ड्रीम प्रोजेक्ट जावन आशिल्ले. सादारण म्हाका 1.5 वर्सां वयर गेले करूक. म्हळ्यार 5.5 feet by 7.5 feet असता चित्र. एक काणी एक एक इम्पॉर्टंट म्हणलेलो त्याची आमकां कळटा. म्हळ्यार ते आमकां पुराय ताजे विवरण ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಚಾಕ एक बुक्का मेळना. अनेक पुस्तक अनेक जनाले उल्लोन ते पुरा ಒಟ್ಟು कोरून मागीर ते सब्जेक्ट घेवन कंपोज करून तितले करताना टाइम जाता. तशीच तुम्ही प्रसाद आर्ट ಗ್ಯಾಲರಿಂತೂ ಕೆಲವು ಸೋಲೋ ಪ್ರದರ್ಶನ केलेले आसा. हाजी ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ आमगेल ವೀಕ್ಷಕಾಲೆ ದೊರೆತಸ್. तशी तुम्ही कावी कला चरडुवांक आणि कोण आसक्ती असं कावी कला शिकूका तांकां शिकयत आसात. सो आता चरडुवाल आसक्ती कशी आसा? चरडुवांक एक कसं मनस्थिती म्हणा तुम्ही कसं शिकयल्यार तांणी वग्गी ग्रास्प करता ती. तुम्ही कसले एक नवे विषय म्हणटा तांणी अत्यंत उत्साहेर येवन शिकता ती. बट कसं म्हळ्यार शिकेल प्रत्येक चेडूं आर्टिस्ट जावका म्हणना हांव त्या उद्देशार शिकेना.
एक कसा म्हळ्यार अळवून वच्चार आशिल्ले एक आर्ट 4 जनां परिचय कोरका म्हणून कसले म्हळ्यार 2007 हांव कुमटा देवस्थाना वताना हंगेल कझिन श्री अशोक किनी म्हणून ताणी म्हाका एक उत्तर म्हणलेलें एक आमची गेलेलं आर्ट तू एक आर्टिस्ट जावन पळय न्ही म्हण जाल्यार कसं प्रेजन कसले जाल्यार तू आज एक येऊन हे एक तू आर्ट फॉर्म पळोवन वचका म्हणून तांणी म्हाका कुमटाचे माळशे देवस्थाना आपोवन व्हेलेलें थंय वतान म्हाका ते आर्ट फॉर्म पळोवन कितले चंद दिसली म्हळ्यार म्हाका ते मिगेले लायफाची टर्निंग पॉइंट 15 वर्सां मिगेल गुरूल अंडर पेंटिंग शिकली जाल्यार एक द्वंद्व खंयची रितीर मुखार वचका म्हण पळय म्हाका ते एक वाट दिसनाशें बट थंय वताना ते माळशेमालय दये निमित्त ते मिगेल द्वंद्व निवारण जावन आनी मुखार तेंची करचें म्हूण देर वॉज नो टर्निंग बॅक आफ्टर दॅट तेद्दान म्हाका कसं दिशिल्लें म्हळ्यार एक आमचे गेल्यान आर्ट आमची गेल्यान प्रोमोट केलेलं आर्ट आयच्या दिसा नाश जावचार आसा एक आमची गेल आर्टिस्ट जावन हांव कसले ते रिवायव करूं नज म्हूण रिवायव कशी कोरका चेडूं शिकोनू कोरका वैकनी नेनातले ते साध्य ना आनी एक 4 जनांक ते आमी आर्ट फॉर्म दाखोवका तशें देखून हांवें हें सोलो एक्झिबिशन केलेलें मिगेल सोलो एक्झिबिशनांत हांव त्या देवस्थाना कसं पुराय वर्क पळयलें सेम म्हळ्यार म्हाका शिकच्याक आमची एक रेफरन्स जावका स्टार्टिंगार तेंची वर्क्स रिप्रोड्यूस केल्ले आनी एक्झिबिशन केलें एक्झिबिशन करताना तें एक मस्त हिट्ट जालें कसलें म्हळ्यार प्रती एकल्याक एक तंक नवी विशय हांव कसलें नवी केलेलें न्ही आमगेर मालगड्यान कसं केल्लेलें आमकां विसरून गेलेलें तें वापस रिइंट्रोड्यूस केलेलें त्या टायमार कसं जालें म्हळ्यार मिडिया पिपलान मस्त पब्लिसिटी जालें त्या उपकार हांव केन्नाय विसरना कसलें म्हळ्यार आमी इन्विटेशन दिलें एक 10 जनां 100 जनां 1000 जण येतालीं बट पुरा जनां पावचे न्यूज पेपर मॅगझिन्स आनी तुमगेले माध्यम वर्ग दाखून जावचे तांणी ते म्हाका मस्त तेद्दाना स्कुला दाखून मस्त जनां येयलीं ती तांकां म्हळ्यार तांणी समर कॅम्प करताना चेडूं शिकोवचा तांकां नवी विशय जावका तेद्दान म्हाका ते तांणी ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले तुमी स्कुला येवन समर कॅम्पा टायमार चेडूं हाजी तरबेती दितावे म्हूण सो म्हाका खंयची स्कुला दाखून म्हाका ऑफर येयले म्हाका जावका तितले आशिल्ले कसलें म्हळ्यार म्हाका प्रचार करचाक आमी वचून निमूच बदला तांणी निमून येताना आमी ते संतोशार स्विकार केल्यार ते चंद रितीर चलता म्हूण तशी मस्त स्कुलांत मस्त चेडूंक हांव शिकयलें बट तांत एक प्रॉब्लेम कसो जाता म्हळ्यार पळयताना सिंपल लायन मात्र तांडूचें म्हूण तांगेर मना येता बट ते तितलो सुलभ एरिया ना जाल्यार कितले सान्न चेडूं येताना हांव शिकयलें तांकां कोरू जायना नातले ते परिपूर्ण चंद रितीर कोरून कंप्लीट करून दिले कसलें म्हळ्यार मिगेल पर्पस चेडूं मात्र शिकोवच न्ही आतां ते घरा व्हरता तांगेलो आनंद पळयता ती नेबर्स पळयत सो प्रत्येक कडेन हे प्रचार जावका जाल्यार ते वर्क चंद जावका तशी हांव करचें पळोवन टिचर्सान शिकून आमी पुराय बैसून ते वर्क चंद करून कंप्लीट करून दिवन तशी ते ताजी प्रचार जाले तशी आतां जनाक ते एक कोरका शिकूका चेडूंक ते मनांत मस्त आसा ताजे ಮೂಲಕ एक आसक्ती ಆಸಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅದು तुम्ही उलयत आसतना म्हणलें शाळा कॉलेजाक वचून केल्यार तेमी आपयतना तुमी वचून तांकां एक शिकयला तंत म्हळ्यार स्कुलांतू तांणी एक वसंतकाल शिबीर म्हळ्यार समर कॅम्प करताना बरी काविकले म्हूण करना ती तांगेले एक 5 दिसा कार्यक्रम जो 10 दिसा कार्यक्रम म्हूण तांणी घालून घेतल्यार एक दिसून एक आर्टिस्टा आपोवन एक हाजी तरबेती दिता ती सो तांतून एक तरबेती काविकलेची आशिल्लें सो म्हाका ते मस्त लायक जालें म्हळ्यार चेडूं सन्न दाखून व्हड्ड प्लस टिचर्स पुरा जन येवन बैसून शिकून वता देखून तें एक म्हाका एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी म्हूण सांगेत आतां वीणमय तुम्ही उलयत आसतना म्हणलें एक काविकल पतन जावचे एक स्थितीर आशिल्लें म्हूण सांगून हे पुनरुत्थान कशी केल्ले तुमी आनी आमी एक वीक्षक वर्गान कसं करूं येता सुरवेक पतन कसले जाता म्हूण म्हाका एक 2 विशय सांगका खंयचे एक हांव आतां सांगता बरी काविकले म्हूण सांगचे न्ही खंयचे जनपद शैलीचे आर्ट फॉर्म असो खंयचे आर्ट फॉर्म असो पतन जावच्याक एक मुख्य कारण कसं म्हळ्यार आमकां आमगेल मालगड्यान केल्लेले कसं एक आसता ताजेर एक अभिमान ना म्हूण जाल्यार ते पतन खंडीत जाता म्हाका ताजेर अभिमान ना म्हूण जाल्यार हांव मिगेल चेडवाक केन्नाय ताजे विशय शिकयना एक पतन जावच्याक तें कारण दोनीच कसं म्हळ्यार आमकां आमगेल त्या मालगड्यान ते आतां काविकलेची धरा ती काविकले कसले केल्ले म्हूण आमकां कोणाक गोत आसची ना ते तितले एक कोरका जाल्यार कितले श्रम वयसिला
आणि त्या कोरच्या कारण कसल म्हणून आम्ही केदनाय ताजी बगे अध्ययन करणी. आमगेल करावळी प्रदेशांतू 4-5 महिने धाराकार पावस. ह्या पावसाक तुम्ही विंगड खंयचे एक आर्ट फॉर्म केल्यारी फंगस येता वर ना. तश देखून आमगेल मालगड्यानं प्राकृतिक जाऊन कसं मेळता ते गारे काम करताना ताजी ओटूची हे भित्ती चित्र केलंय. तश देखून आता शतशतमान जाल्ल्यार बरं ना आयची दिसा ते वाईट जायना अशी असं. वतन जावचा कारण आम्ही म्हणजे आम्ही ताजे संरक्षण करणी. आमकां ताजी व्हॅल्यू गोतना अशी ते नाश जावचा रे आशिल देखून ताक आम्ही कारण. दोन्हीच कसं म्हणारी देवस्थानांत कसलं केल्ले म्हणजे एक प्रश्न या ना. आम्ही देवस्थाना वतना बरी एक देवाक पांय पडचे येवचे ते क्रम न्ही. आता एक आवसून एक चरडाक देवस्थाना वतना प्रांगणांत प्रदक्षिण काढताना थंय रामायणाचे, महाभारत, भागवत पुराण, शिवपुराण, विष्णू पुराण असं मस्त पुराणाचे चंचंद विषय ते आಯ್ಕೆ करून तांणी ताजी चित्र कोरून असतात. सಣ್ಣ चरडुवाक देव म्हळ्यार कसं म्हणून ಗೊತ್ತसना आम्ही पांय पडी म्हणता पांय पडता बट हेकड तेकड पळयताना ते चित्र पळोवन अमा ते कसले अना ते कसले म्हणताना तो राम म्हळ्यार कोण. सो इट्स अ वे ऑफ एज्युकेटिंग अवर चिल्ड्रन ना अबाउट अवर कल्चर, ट्रेडिशन अँड ग्रंथास कळणं. आम्ही एक चरडा जबरदस्ती बैसून शिकोवचे बदला एक विज्युअल आर्ट फॉर्म ताजी मूलक शिकयल्यारी ते मनात केन्ना एक छाप असता आणि शिकवण सुलभ जाता. आमगेर मालगड्यान केलेले उद्देशू त्यांची बट आमकां ताजे उद्देशाचे प्रामुख्यत गोतना अशी ते एक पतन जावच्याक हें जालें. तिन्नीच हांव कसं लेखचें म्हळ्यार आमगेल भारत देशांत गुरु शिष्य परंपरे आम्ही बोरोन शिकची पुराय क्रम आत्ता पुढी कशी म्हळ्यार गुरून तोंडान सांगचे, शिष्यान ऐकूचे, कंठपाठ करचे. खंयचे एक बोरोनू दवरनू 100 पटी बोरोन शिकची ते एक आमगेलांतून आशिल्ले म्हळ्यार ज्ञानशक्ती आमगेल तितले आशिल्ले भारतीय सांग. तश देखून एक हांव बरी शिक्षणाक सीमित न्ही खंयचे एक विद्ये आता एक बापूसो कावी कले करता म्हणले खाती ते मिक्स करचे प्रमाण ते करची रीती ते कार्यगत कोरनू चरडू शिकयले. तशें देखून आयज दिसांतू आम्ही सोदून गेल्यारी ते सांप्रदायिक जावन कावी केले कशी करता ती म्हणून गेल्यारी आमकां खंयचे बुकांतू इतल्या प्रमाणांत हें मिक्स करता तें घालका म्हूण आमकां तें मेळनात. सो हें पुरे एक पतनाचे 3-4 कसं म्हळ्यार जीर्णोद्धार करताना ते आम्ही वरून घेवका. आणि मनुष्याला एक सहज प्रवृत्ती कसं म्हळ्यार कसली एक नवी वस्तू आयल कुडले पोरणी काढले उड्डेले नवी वस्तू दवरले पोरणी दवरका ताजोटू नवी दवरका म्हणजे एक मनोभाव आयलारी आमगेल मालगड्यान कसं केला ते आमकां वरून येवची युवा पिळगेक आमकां पास ऑन करूं जाता. हे आता पुनरुत्थान करच्याक तुम्ही कसं पुराय एक पुनरुत्थान हांव कशी केलें म्हळ्यार फर्स्ट कसं म्हळ्यार खंयचे एक पुनरुत्थान कोरका जाल्यार आमगेलांतू हांव कसले कोरका तांणी कोरयत नवे म्हणजे मनोभाव आसच्यानच. हांव करता म्हणजे एक विश्वास आमगेलांत असल्यार आमकां देव फाटबला राखता. आमगेल समाजांत ताका प्रोत्साह आणि सहाय करतल तसल जन लागी येता ते आमकां. एक तें दोन्हीच कसं म्हळ्यार ताजे एक अवेअरनेस क्रिएट कोरका. आता खंयचे एक वस्तूचे विशय तुमकां कसले ज्ञान ना म्हूण जाल्यार तुमी ताका कशी बरयता ती ताजी व्हॅल्यू कशी बांदिता ती. तश देखून ताजे एक अवेअरनेस क्रिएट कोरका जाल्यार आतां हांव चेडवां कशी वर्कशॉप केले तशीची कॉलेजांतू मागीर विंगड कडेन गॅलरीज ज्यो कॉलेजस पब्लीक इन्स्टिट्यूशन प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन तसल कडेन आमी कार्यगार कोरका डिबेट्स कोरका आणि असल एक्झिबिशन्स कोरका विंगड कडेन. कसं म्हळ्यार देवस्थान आम्ही कोणाय जनाक ताणून होऊन दाखोवचे जायना इतले चंद एक आर्ट फॉर्म असं येऊन पळया ती म्हणून तेदाना आम्ही वर्क करून ते जनाल मध्ये वचून ते चित्रकलेचे प्रदर्शन कोरका. आनी कसं म्हळ्यार अवेअरनेस आयल्यार ते गांवची जनाक ताजेर मोग येता तेदाना एक काविकलेचे संरक्षण करचे ते बरी एक आर्टिस्टाल जबाबदार न्ही. निगेल कसं जबाबदारीच हांव करता बट ते खंयची देवस्थानां आसा त्या देवस्थानाचे आडळीत वर्ग ते तांगेली जबाबदारी ते गांवची जनाल जबाबदारी गव्हर्मेंट स्टेट सेंट्रल तांगेली जबाबदारी. कसले म्हळ्यार परदेशा दाखून येवचे तांणी तांगेल टायपा वर्क पळोवचे खातीर न्ही आमगेल प्रदेशांत कसं एक विशिष्ट फोक आर्ट आसा न्हू कसले एक वैशिष्ट्यते आसा तें पळोवचे येवचे ताजी संरक्षण आमी कोरका. सो ते कोरका जाल्यार हें पुरे आमी मनाक दवरून घेवन चोलका. आता काव्य कला तुम्ही वड्डून हुर्चाक प्रयत्न करता ती
तशीची आता पळेतश आमगेल वीक्षक वर्ग आम्ही आता युवा समुदाय कशी हे वड्डोन होरेत आमगेल जबाबदारी कसं नसतान तू आमगेल जबाबदारी कसं म्हळ्यार चेडवांक सगळो दिसू शिकनी एक एक्स्ट्रा करिक्युलर एक हॉबी म्हूण आसका त्याच्यारडाक एक खंयचे एक फोक आर्ट कावी कले जो खंयचे एक इंट्रस्ट असल्यार आमी त्याच्यारडा मुखार वच्चाक सोडका बट ते तितल तांणी सोडका जाल्यार ताजी ज्ञान आनमाक आसका सो ते अवेअरनेस आसका तेद्दान मात्र युवा पिळीगे शिकता ते आणि शिकयले 100 जन आर्टिस्ट जायना तिकेतने आमकां पुरा जनान आर्टिस्ट जावका म्हणना बट आर्ट लवर्स जावका तांकां ते आर्ट फॉर्मा वयर एक मोग असो म्हूण जाल्यार नाश जावचा तांणी सोळा ती आर्टिस्ट आर्ट करता ती आर्ट लवर्स विल प्रिजर्व अँड कन्झर्व इट सो इट हॅज टू गो हँड इन हँड पुराय हांव एकलेना करता म्हळ्यार ते साध्य ना पुरा जनाला हात ती एकल्याले एक योगदान म्हूण आसता ते प्रत्येकल्यानी तांतू तांगेले शक्त्यानुसार कसा करू जाता ताजे एक वरोच खातीर ते योगदान ते प्रत्येकल्यानी दिवक आणि ह्या कार्यक्रम पळयत असेल वीक्षकांक आता तुम्ही कोणाक एक धन्यवाद सांगू का म्हणच्यालारी कोणा तुम्ही धन्यवाद सांगू इच्छपावता ती सुरवेक हांव मिगेल बामणाक धन्यवाद सांगता खंयचे एक बायलेन मुखार येवका म्हूण जाल्यार बामणाले सपोर्ट अगत्य जावका तशीची माय मावू आनम्मा बहीण सगळे कुटुंबेचे सहयोग नाशिल जाल्यार तू करतशील काय म्हणचे प्रश्न निघले हांव करतशील कसं जाल्यार म्हळ्यार म्हाका कोरका म्हणटा एक सानपणा दाखोवन एक मनांत आशिल्ले बट खंयचे एक आमी लढाई मान करचे आणि एक घरांत ताका एक पूरक एनवायरमेंट दिवन माय मावान बामणान चेडवान एक सहयोग दिल्यार त्या वातावरणात आमगेले येवची कलाकृतीचे ते विंगड रीती तशें देखून हे कार्यक्रमा ಮೂಲಕ हांव कसं सांगचे म्हळ्यार प्रत्येक माय मावान तांगेल सुन्नाक एक अवकाश दिल्यार कितली टॅलेंटेड चेली असता ती तांकां जीवनांत अशी मुखार येवची एक भाग्य मेळटा ताजे श्रेय केन्नाय माय मावाक कसं जाल्यार म्हळ्यार तांगेल सहयोग तितले आमकां अगत्य प्रत्यक्ष आणि परोक्ष जावन हांव कोणाले एक नाव घेवचें इच्छी पावना कसं जाल्यार म्हळ्यार मस्त जणांन म्हाका सहयोग दिला एकल्याला नाव सांगून आनीकले नाव सांगना नातले ते चुकी जाता जाल्यार प्रत्यक्ष परोक्ष जावन कोणी पुराय म्हाका सहयोग दिला तांकां हांव मनपूर्वक जावन धन्यवाद सांगच्याक इच्छी पावता तशीच आमगेले एद्दोळ बरेन विश्व कोंकणी स्टुडिओ घेवन आमगेले प्राचीन काव्यकला ते आमगेले गौड सारस्वत समाजाक एक लग्गी जल्लेले एक काव्यकला जावन आसा हाजे विशयार मस्त एक माहिती दिवन आणि त्या एक कला वड्डोन होरच्याक प्रत्येक वीक्षक वर्ग हात मेळसून ते मुखार जाल्यार आमगे युवा समुदाय मुखार ಹೊರ್ತಲೆ म्हूण सांगून एक हांव आशे पडटाची हंग येवन आमगेले वीक्षक वर्गाक मस्त माहिती दिल्लाक विश्व कोंकणी तर्फेन आणि आमगेले पुरे वीक्षक वर्गाल तर्फेन तुमकां प्रीतीचे धन्यवाद सांगता धन्यवाद माय हे एक सारस्वत समुदायाचे काव्यकलेक हे 4 जना पावची तशी एक इंटरव्यू काढलेले तुमका विश्व कोंकणी केंद्र प्रत्येकल्यांक हांव मनस्पूर्वक धन्यवाद सांगच्या इच्छी पावता हे आमगेले सारस्वत समुदायाचे काव्यकले उन्नत स्थानार फुडें कशें आशिल्ले तेंचे स्थानार पोवो म्हणचे एक इच्छेरी तुमकां धन्यवाद सांगता काणी प्रेरणाचे ह्या संदर्शन कार्यक्रम प्रति एक वीक्षकांक इष्ट जाला म्हूण हांव लेखता तुमकां पुरो इष्ट जाल्यार ह्या कार्यक्रम लायक करा शेअर करा तशी सबस्क्राईब करा धन्यवाद